आसा मुख्यमंत्री माझे दोघांची भूमिका सेम हा की आम्ही सेंटिमेंट थंय कितें आसता ते लक्ष दिवन व्यवस्थित ते फुडें व्हरपाक जाय. 2021 रिजनल प्लॅनान कांय एरिया थंय सेटलमेंट जाल्ल्यो. आमी आमच्या टायमाक कांयच थंय सेटलमेंट करपाक करूंक ना आनी आमी सगळे एक हा, सरकार एक आसा आणि मुख्यमंत्री माझे दोघांचे विजन एकूच हा की प्रत्येक गोष्ट वेगळ्या तरेचे पर्स्पेक्टिवान फुडें व्हरपाक जाय. आता तेंचे कडेन डिस्कस केल्या उपरांत सीटीपीक हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा की 200 मिटरा भितर ते कोर्टाचो विशय जो, पण जो पर्यंत वेस्टलँड अथॉरिटी ते म्हणटा वेस्टलँड अथॉरिटी कडेन त्यांचो विषय ऑलरेडी पावल्लो आसा, वेटलँड अथॉरिटीचो विषय पावल्लो आसा, जो पर्यंत वेटलँड अथॉरिटीचो विषय सॉर्ट आउट जायना तो पर्यंत आमी 200 मिटराचे परमिशन सीटीपी दिवचे ना. आणि आम्ही ते 200 मिटरा भितर कांयच दिवपाचे ना टील द वेटलँड अथॉरिटी गिव्स अस क्लॅरिफिकेशन अबाउट द ओवरऑल सिच्युएशन इन दॅट एरिया. सो प्रश्नच येना. आमची बीड बोर्ड मिटींग 18 सांबाळ रे बाबा, 18 तारखेर बोर्ड मिटींग हा आणि हांव योग्य तरेन मुख्यमंत्री बी ब्रीफ करतलो की बाबा आमी अशें डिसिजन आमी घेता. आणि मेन म्हणजे कितें की लोकांचे सेंटिमेंट केन्ना केन्ना लोकांक एक्झॅक्ट फॅक्च्युअल आता लोकांक दिसतले की टाउन प्लॅनिंगाचो विषय ते म्हणटा टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटूच रिलीफ दिला आतापर्यंत, बरोबर हांव सांगता. आणि टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान रिलीफ दिला म्हणजे ताबडतोब आमी घेतले. पयर कोण तरी बोरवेल मारतलो हांवें सीटीपी सोमते धाडले बाबा WRDक इंटिमेट कर, आमी परमिशन काय आमचे एनओसी बी लागता, आमी एनओसी बी कांयच दिले ना. आणि आमी बोर्ड मिटिंगेन एजेंडा आमी घालता की जो पर्यंत वेटलँड अथॉरिटी डिसिजन घेना आणि मिस्टर मरियानो अरावजो हा त्यांचे पूर्ण कमिटी जे आयिल्ले आसा त्यांनी म्हाका पयर सांगले आणि हांव पयर फादरा कडेन बी उलयलो. फादर तुम्ही सांगलेले आसा तो विशय सरकार एक्टिवली तेजेर आमी करतले. आणि मुख्यमंत्री प्रत्येक मिडियाक सांगता मुख्यमंत्रीचो मंत्री हांव आणि मुख्यमंत्री एकमेका कडेन चर्चेन आसता कंटिन्युअस. आणि आमकां एक रावन आमकां फुडल्या इलेक्शनाक 2027 बीजेपी परत एकदा हाडपाक जाय. तो पॉलिटिकल विषय जालो कित्याक तुम्ही मिडिया सगळे ते गुणावन आम्ही टेबल टेनिस खरे आम्ही ते टेबल टेनिस खेळले म्हणून तुमकां ते व्हायरल अरे टेबल टेनिस खेळपाक कितें जाला, फाल्यां बॅडमिंटन खेळटले कितें आसा प्रॉब्लम, फाल्यां क्रिकेट खेळटले, आमचे नवे ग्राउंड इनॉग्रेशन जावपाचें. आयज 21 तारखेर आमचे परत व्हडले ब्रिज इतल्या वर्साचे आमचे एस्पिरेशन आशिल्ले की 70 ब्रिज जावंक जाय, ते ब्रिज बी आयज फावंडेशन आमी 21 तारखेक घालता. हो आमचो डेव्हलपमेंटाचो विशय जालो. आणि मेन म्हणजे कितें लोकांचे जे कितें एस्पिरेशन हा, लोकांचे जे फिलिंग हा त्यांनी आताच तुमच्या उजीर ते सांगल्या की बाबा टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट वॉज प्रोएक्टिव्ह इन टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स इन अप्रोप्रिएट स्टँड. आमकां ते लेक आनी वेटलँड अथॉरिटी खंयच कॉन्फ्लिक्ट जावं नये म्हणून आमी सीटीपीक सांगलेले आसा, पयर बी सांगलेले आसा. पयर आमी 150 सांगलेले आसा, 150चे 200 सांगता आणि 200 आमी मिटींग घेवन आमी सांगता की जो पर्यंत वेटलँड अथॉरिटी क्लॅरिटी दिना आमी कसलेच परमिशन आमी दिवचे ना. 200 मिटराचो बफर दवरता ना. परत सांगता त्यांचे सजेशन हा की वेटलँड अथॉरिटीन ठरयल्यार आतापर्यंत 200 मिटराचे परमिशन दिवं नाका, पण जे वेटलँड अथॉरिटी ठरयतले आनी आमकां इंटिमेट करतले ते आमचेर बायंडींग आसतले. तुम्ही म्हणता पण पंचायत ना म्हाका काय लागना, म्हाका विषय डायवर्ट करू नाका. आमी विषय स्पेसिफिकली कित्याक हांव कोणाच्या तोंडाक लागपाक बसोंक ना आणि हांव खंयचेच डायवर्ट तेंचे म्हणणे हा की ते मॅटर हेज बीन रिफर्ड टू वेटलँड अथॉरिटी. वेटलँड अथॉरिटी वेगळी हा. वेटलँड अथॉरिटी आमकां क्लॅरिटी दिल्यार आमी त्या क्लॅरिटीच्या आधाराचेर आमी मागीर डायरेक्शन आमी सीटीपीक दितले. मिनिस्टर आयज तुम्ही क्लियर केला की टीसीपी व टेंच्यान थंय कांयच इश्यू नाशिल्लो. आता लोक सगळ्या अशें दिसतालें की टीसीपीच अरे बाबा ते ब्रह्म ते कोण तरी सांगता म्हणून तशें जायना ते. आणि मुख्य म्हणजे कित्याक गोंयांत राखपाक कितें एक ठरावीक लोकांकूच आदार ना. हांव बी राखता, हांव बी म्हाजो मतदारसंघ वायल्ड लायफ सेंच्युरीन येता, राखून दवरला. हो पळय तुजो तेका विचार एक झाड मारपाक दिता काय म्हणून. कितें आसता केन्ना केन्ना डेव्हलपमेंट प्रोजेक्टाचे वेगळ्या तरेची नीती आसता. रोड बांदता. आयज गोंया राज्यान आयज केंद्र सरकारान 30,000 कोटी देशाचे प्रधानमंत्री दिल्ले आसा आणि आयज ते आयज हायवेज मडगांवचे काणकोणच्या पथापासून आयज पेडणे पर्यंत रोड वयता, हॉस्पिटलां येता, सगळ्यो गोष्टी येता. तुमी येवपाचे पयलीं हॉस्पिटलांची मिटींग जाल्ली, डॉक्टर गुरुप्रसाद हांगा आशिल्लो, तेंचे कडेन येता आमी कशें फर्दर एनहान्स करपाचे, साऊथ गोवा हॉस्पिटल कशें आनी फुडें आमी स्ट्रेंथन करपाचें, हे सगळ्यो गोष्टी चर्चेक आतां कंटिन्युअस आमची मिटींग चालूच आसता. पण एक लक्षांत तुमी दवरूंक जाय की टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट हे जाय त्यो आमी जे बरे गोष्टी केल्या त्या लोकांच्या नजरेन येना. आणि आयज तुमकां सांगता की काही गोष्टीचे गायडलायन जे नाशिल्ले ते गायडलायन बी केले एफर्ट. आयज ते हिल कटिंग म्हणून सांगता सगळीकडे जर प्लॉटिंग इलिगल जाता आमी पयले एफआयआर आमी फायल करता. जर कोणी आमचे नजरेक हाडले ताबडतोब आमी एफआयआर फायल करता आणि सब रेजिस्टर सांगता की प्लॉटिंग इज इलिगल. आयज 17A न्हू ते 17A
17A हिल कटिंग आशिल्ले पुट्टू राजू तेन्ना CTP आशिल्लो तेजे अंडर आनी ते कोण आशिल्लो चीफ मिनिस्टर तेन्ना खबर ना म्हाका तेन्ना ते जाल्ले पयली गायडलायन 2000 आणि ते गायडलायन फ्रेम जाल्ले तेजे उपरांत मागीर गायडलायन थोडे फ्रेम जाले मागीर आमी ते क्लॅरिटी ऑफ गायडलायन ते इवन हिल कटिंग केल्यार नॉट बियॉन्ड परमिसेबल लेवल पयल्या प्रेसान समजून घेवपाचे आहा कोण सांगता की हो कायदो असो आसा तसो ना तो परमिसेबल ग्रेडियंट 25 आहा 25चे हिल कटिंग केल्यार ते हाऊ इट हॅज टू बी व्हॉट यू कॉल दॅट टेबल टॉप ते कशें करपाचे त्यो सगळ्या गोष्टी हॅज टू बी गायडलायन हॅज टू बी फ्रेम नो and there was no guideline, there was ambiguity. Today there is absolute clarity and that also not going beyond the 25% gradient. And म्हणूनच तुमकां सांगता की खंयच कितें वायलेशन जर कितें असलें स्पेसिफीक हेजेर लक्ष दिवपाक काय हरकत ना आमी ओपन मायंडान करता आयज फाल्यां जर लोकांक थंय आमचे ते कमिटीक जर म्हणटा की वेटलँड ऑथॉरिटीचे आयले पण तुम्ही कांयच परमिशन दिवपाचें ना दिना म्हणून डायरेक्शन दिला आमी बोर्ड मिटींग घेता आनी बोर्ड मिटींगेचे मिनिट्स तांकां सर्क्युलेट करता जालो विशय एक लक्षान मिडियान दवरपाक जाय की हांव मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतचे नेतृत्व सकयल हांव मंत्री आहा हांव सेकंड नंबराचो मंत्री आहा हांव बेश्टो सिनियरिटी तसोच पावंक ना काम करून वयर सरला आमी दोगूय एक हा आनी हांव सदां कितेंय डिसिजन घेतलें हांव ताका ब्रीफ करून ते कशें कितें मार्क काडपाचें तें आमी उलयतले खंयच सरपास करून काय इंडिपेंडंटली हांव डिसिजन घेवंक शकना आनी पयर बी आमी सगळ्या लोकांचे सेंटिमेंट घेवन आमकां फुडें वचपाक जाय पूण एक लक्षात घ्या की एक मिडियाचो सपोर्ट जाय आयज मिडियान बी आमी पळयता गांवांत बी विकास जावंक जाय सगळीकडे विकास जावंक जाय बरे पैकी विकास जावंक जाय पूण लोकांचे सेंटिमेंट बायपास करून विकास कसलो जातलो तो जावंक शकना आणि आम्ही सगळ्या गोष्टी आम्ही योग्य तऱ्हेन आमी फुडें बट हे तुमच्या कडे सॅटिस्फाय आहा सगळे जे येयले पळय तुमकां मेळपाक ते सॅटिस्फायड आहा तो सांगता ते प्रमाणे आमकां ते कमिटीन म्हाका आयक रे साहेबा कमिटीन म्हाका जे सांगला हांव ते मान्य केला आनी विशय आनी कितें तेणी म्हाका जे शब्द सांगला तेच हांव मिनिटान घालता न्ही So inquiry will be ordered against the borewell. It's not in my department. My department has intimated WRD, Okay. and WRD officers will take appropriate action because there is a rule frame in the assembly for borewells. So what? Just one clarification. Yeah, order to me, Munta. It will be a gazette notification. No, or it just doesn't a need to. Board is temporary- taking. Board is taking a decision on the 18th, saying what they have said to me, saying that the matter is now in the wetland authority till they decide under 200 meters do not give any permissions. I'm not giving any permissions and we're also taking them on board and doing it, and the board a decision will be intimated to them in writing that we have, as per this discussion, this has been passed by the board and the board is the final authority as far as town planning matter is concerned, main body, so that decision of the board will be intimated to them in writing. So any current existing licenses will be on hold. Everything, no? Where is the question? Where is the question? Where have we? Where has the conversion taken place around the Bondwell Lake in the last 3.5 years from the time I'm a town planning minister? Not even a single inch of land. It's all based on the regional plan. But there's no. We are a government. We have to see. The issue today was media was going on. Lot of people hit out because town planning becomes a very soft target. And I was the one. I spoke to father also. I said that we are very open. Don't worry, and I understand the sentiment. And then when committee came to me, they have told me what is the wording that they want. That same wording. That's why I called CTP here. So we are very clear, and we are one. Chief Minister and me are one. So please make it in the media. You should understand that I am his minister, and I am one. I cannot have a different view and be under this Chief Minister. The Chief Minister is the Chief Minister. I am a minister. And I report to the Chief Minister. So that has to be very clear. सर अशें कितें सांगचे पडटा तुमकां हांव क्लॅरिफाय कांयच दिवंक ना. आमी कितें confusion आहा? आमी एकजूट रावन आमी सरकार फुडले हाडपाचें चिंतता. पयर बी रातचे आमचे अध्यक्ष आसले तेन्ना आमची मिटींग जाल्ली. हांव आशिल्लो मुख्यमंत्री. आमी सिनियर मोस्ट 2 जाणां आमी बसता तेजे आमच्या बरोबर कितलेय सिनियर लोक आहा. पण आम्ही जेन्ना बसता आम्ही विचार करता आनी कशें कितें फुडें वचपाक जाय सगळ्या गोष्टीचेर. आनी म्हाज्या मतदारसंघान हांव आतां 2-3 आतां कार्यक्रम जाल्या. आतां परत मुख्यमंत्री येता आनी हे सगळे गोष्टी फुडें वेगळ्या तरेन आमी व्हरता. डेव्हलपमेंटाचो विशय म्हाज्या मतदारसंघात जे आमचे इतले वर्सां पेंडींग आशिल्ले. एक्चुअली तो ब्रिज जो आमी आतां फावंडेशन घालता म्हाज्या बापायन बांदलेलो ब्रिज. तेन्ना ब्रिज बी कांय नाशिल्ले तेन्ना. आनी तेणी तेजे नॅरो ब्रिज बांदलेले. कित्याक तेन्ना ते झाडां कापताले रानांत. हेका खबर आहा तुका याद आहा तूं जन्माक येवंक ना तेन्ना सांगता तुका रस्ते पुढचा राज परत तुमकां तें कशें वी आर 2 आर 1 म्हणून ऑब्वियसली बिकॉज आयक रे
तू आयकना प्रॉब्लेम तोच जाता तू 70 नसून आयकचे पडटा आयकूंक जाय मेन म्हणजे कितें आहा की परसेप्शन केन्ना केन्ना लोकांक दिसता की दोन वेगळ्या दिशेन चल्ले म्हणून तशें ना ते पक्ष एक हा आमचे मायंडसेट आनी ऑब्जेक्टीव एक हा तेच ते ऑब्जेक्टीव एक हा की पार्टी वयर सरोंक जाय तितकें जे आमचं पॉलिटिकल हेंचे मदीं मिक्स करूं नाका हेंचो विशय वेगळो हा नाल्यार तुमी पॉलिटिकल इशू तुमकां आवड हा ते पॉलिटिकल इशू पयले ते ट्वीट करतले तशें करूं नाका करा की बाबा जे कमिटीन सांगलां ते म्हाका मान्य केलां ते सांगले नाही तेच करतले तुम्ही सर आनीक सांगा सर हांगा सर एक 39A स्क्रॅप करपाची मागणी सुरू आसा तुम्ही हांगा तुमकां बोंडवल लेखाचे पूण तो संबंधीत विषय न्ही सरकारान ऑलरेडी जे निर्णय घेता सरकार कोण सांगता म्हणून ते निर्णय घेवंक शकना आणि सरकार चलता डेमोक्रेटिकली रस्त्यार येऊन सरकार मोर्चा करू शकना नाल्यार 70चे 10,000 लोक हाडपाक 2 मिनटां लागतात निवेदन दिला तेणी ना निवेदन कोणी कोणाक दिला म्हाका खबर ना आनी हांव कोणाचें नांव घेवन हांगा चर्चेक हांव बसोवंक ना निवेदन जाय ते लोक दिता सरकार आपल्या लेजिस्लेचरच्या माध्यमांतल्यान चलता कोणाक जर कितें करूंक जाय इलेक्शनाक रावन निवडून येवन विधानसभेन सरकार करून तांकां करून दी कितें करता ते लास्टाक आमी एक जबाबदार सरकार आनी तुमी जे सांगता न्हय मिडियाक बी हांव सांगता मिडिया बरी जागृत मिडिया आमच्या गोंयांत सगळ्या गोष्टीचे चुका नासता प्रत्येक गोष्टीर लक्ष दिवचें पडटा आनी व्यवस्थीत मन लावन ते फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आमी करपाक जाय आयज मंत्री व्हडलो न्हू जाय ते गोष्टी मनशाक शिकचे पडटा लायफान हांवें भरपूर शिकला म्हाजो तरी प्रवास भरपूर जाल्लो आसा आतां 20 वर्सां जाले आमदार म्हणून तेजे पयलीं बी हांव काम करता पूण एक लक्षात आमी घेवंक जाय की आमकां कोण कितें निवेदन आनी कित्या खातीर निवेदन दिता आनी ते कशें ते गुणगुण खंय वयता ते प्रॉब्लेम काय ना प्रत्येकाक डेमोक्रेटीक सेटअपान निवेदन जाय ते दिवंक शकता आनी प्रश्नच ना ते प्रश्न हांव तुका कित्याक सांगूंक जाय ते कितें निवेदनाचेर कितें आहा ते म्हाका कितें लागता निवेदन जे कितें असेंब्लीन आमी पास केल्ले आसा ते आमी 40 आमदार जे निवडून लोकांनी निवडून दिल्ले आसा तेंच्या माध्यमांतल्यान आमी लेजिस्लेट करता आनी लेजिस्लेट जाल्ले आसा ते विधानसभेन चर्चेक घेवपाक जाय बेश्टे कोणी आयलो आनी खंय मिटींग घेतली आनी सांगलें की सरकाराक डायरेक्शन दिलें तशें जायना कामां तशी जावची ना फाल्यां पळय अमेंडमेंट जर तुम्ही मूव केले जाल्यार चर्चा जातली विधानसभेत म्हाका ह्यो गोष्टीचेर क्लॅरिटी दिवपाची कांयच गरज ना आनी म्हाका म्हाजें काम करपाक जाय आनी म्हाका काम करपाक जाय म्हणून आमी लेजिस्लेट करता लेजिस्लेट केल्या नंतर आमकां वेगळ्या तरेन फुडें वचपाक जाय सगळे गोष्टी लक्षांत घेवन फुडें वचपाक जाय आनी कितें आहा सगळ्या गोष्टी सेन्सेशनलायज करून अर्थ ना आतां म्हाका 10 गोष्टी सांगता आतां ते म्हाका मेळ्ळे तांकां खंय खबर आशिल्लें की विश्वजीत राणे आयकतलो ताबडतोब म्हणून आशिल्लें तुमकां दिसलें की हांव येतलो आनी सांगतलो म्हणून 200 मिटर हांवें करतलो वेटलँड ना न्ही तशें आसता लायफान मनशांनी आयकपाची गरज आहा आनी हांव आयकता न्ही तो म्हाका बरो इतल्या वर्सां वागता ताका विचार विश्वजीत राणे पयलीं कशें आसलो आनी आतां विश्वजीत राणे कसो बरो शांत आहा भरपूर शांत आहा थँक्यू आनी कितें ना तुमकां ते सेन्सेशनल आणि सर एक हेल्थ मिटींग जाली न्ही सर तुम्ही सर गॅप्स चेक करपाक कितें कन्सल्टंट नेमपाचे सर तुका हेल्थाचे वेगळे हाडटाले प्रेस कॉन्फरन्स पण आता मिटींग जाली न्ही आसूं पण हो विशय वेगळो आहा तुमी नाल्यार गुण सगळे मॅस करून येतले ते विशयाचेर तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर